आयज कितें मिटींग भारतीय जनता पार्टीचे लेजिस्लेचर विंग आणि आमचे अलायन्स पार्टनर हांच्या बरोबर मिटींग आशिल्ली. सगळे आमदार आणि मंत्री सो दॅट असेंब्लीच्या संदर्भातले कामकाज एकंदर सगळ्यां कडेन डिस्कस करपा खातीर मंत्र्यांनी आपली बिलां सगळी घातल्या काय ना किंवा आनी कितें जर पॉलिसी डिसिजन आमकां डिक्लेअर करपाक जाय त्याच्या संदर्भात डिस्कशन जालें. इवन दो जे क्वेश्चन्स आन्सर घातल्या किंवा प्रायवेट रेजोल्युशन अजूनही 2 दीस उरल्या घालपाचें ताच्या संदर्भात इन डिटेलान डिस्कशन आशिल्लें. एकंदर असेंब्लीच्या संदर्भातली पूर्व तयारी करपा खातीरच आयची आमच्या अलायन्स पार्टनर यांच्या बरोबर आशिल्ले डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी अंतोन वाज हे आयच्या मिटिंगेक हजर आशिल्ले. सो इतकें सगळें डिस्कशन आशिल्लें. ऑपोजिशन बॉल आज येवंक नासुल्ली ढवळीकरान सांगलें की आपूण पर्सनली पावतना भायर आहा. सेम ऑपोजिशन बॉल म्हणटा की असेंब्ली डेज कमी केल्या म्हणून तेजेर. अरे असेंब्ली डेज जे आहा पळय न्ही 15 दिसाची असेंब्ली आहा. 3 दीस गव्हर्नर एड्रेसाचे टॉक ऑलरेडी फाटल्या हेका जाल्या. एकंदर 18 दिसाची आसतली. 3 दिसाचे ऑलरेडी जाले. आतां आनी पण